आमच्या सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाचो गूण वावरतान समोर उबून हे मोदयांनीर आमी एकठांय जाल्या. गोबराच्या बुधवारा दिसा थाव 40 दिसांची खेरीत आत्मीक तयारी आमी केली. ह्या फाटल्या 40 दिसांनी मागणे, रेतीर, संदानाचो संस्कार, उपास, धोणवण आनी दोयाळ कन्यो करून आमी ह्या शुभ वेळाक पावल्या. प्राचीन काळान दोयाळ देवा बापाची काकूत आनी दोया अणभवल्या उपरांत आज जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अणभव आमकां फावो जातलो. जेजून कोश्ट मरण सोंसल्या उपरांत ताका फोंडान निकिपिलो. ताच्या मरणान आमचो भावार्थ सोंपूंक ना. बोरवाशान जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची वाट पळोवन आमी हें जागरण कोत्ता. आयची रात सगळ्या येरा राती होवन व्हडती आनी आयचे रातीचें जागरण सगळ्या जागरणाची आवय. संतोसाच्या उमाळांनी बरोवन आनी भक्तीपणी हे सेवा धर्मीक रितीन आमी वांटो घेवया. आयचो सेवादोर 4 भागांनी वांटलेलो आसा. हे भाग म्हळ्यार उजवाडाचो सेवादोर, सोबदाचो सेवादोर, पवित्र स्नानाचो सेवादोर, दिवानेच्या बलिदानाचो सेवादोर. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सौभाग्य प्रितमेचे शिकवलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी वागणे करूंक आपयता. मोरणांतलो जिवन जावन जेजून मोरणाचें जैत वेले हे ताचें पास. ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मोरना आनी पुनर्जीवनपणाचे गूण समोर उबून सुम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे पोरी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोमेक आमी जीव पावतल्या. पयलो भाग उजवाडाचो सेवादोर. आतां आमी पयल्या भागांत उजवाडाच्या सेवाधर्मान भितर सोदता. हो भाग 3 भागांनी वांटलेलो आसा. उजाचेर आशिर्वाद, पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद आनी पास्काची परगटणी. उजाचेर आशिर्वाद. आमचे सरभोंवती काळोख आसा. हो काळोख म्हळ्यार पातकान बुडलेलो संवसार. आमच्या सोम्या जेजून आपल्या पुनर्जीवनपणा उदेशीं काळोखाचेर, वायटाचेर आनी मरणाचेर जैत वेले. संवसार आनी मनशाकूय उजवाडान भरले. हो स्फोट समोर उबून आतां आमचो यात्रेक नव्या उजाचेर आशिर्वाद घालतलो. यात्रेक ही रीत चलयतना आमकां सर पातकांतली आनी वायटांतली नितळ कोर आनी आमचें जिवीत उजवाडान भर म्हूण आमी आवडुया. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या पोटजोडाचो उसो बावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उसो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं
आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे अंतरेक पेटोय आनी निर्मळ मोनाची आमकां करून सासणाच्या पडसडाचे कोलबेक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. पास्काचे वाटीचेर आशिर्वाद. पास्काची वाट पुनर्जीवन जालोल्या जेजूचो उपकार. आतां याज्ञीक ही पास्काची वाट पवित्र उतरांनी नेटोवन ती पवित्र कोत्तलो. पुनर्जीवन जेजू सगळ्या कालाचो ओरो आनी शेवो. हे गुणावूक याज्ञीक पास्काचे वातीचेर खुरीस कातोयतलो. उपरांत आल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षर मोलाचे पयले आनी निमाणे अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे 2023 कातोयतलो. उपरांत 5 स्तुपाचे फुले पास्काचे वाती खुर्साच्या रुपान लायतलो. आशिर्वाद घातलेल्या नव्या उज्यान याज्ञीक पास्काची वात पेटयतलो आनी त्या उपरांत आमी मिरवणूक काडून फुडें आल्ताराशी वेतेल्या. 3 पावटी अशें म्हणटलो, हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी आमचो जबाब जातलो देवाचे व्हड उपकार. पयली परगटणेक फकत पास्काची वात पेटयतली आसतली. दुसरे परगटणे उपरांत आमी आमच्या हातांत आसलेल्यो वाती पास्काचे वातीचेर उजवाड घेवन पेटयतल्या. आनी तिसरे परगटणे उपरांत देव मंदिराचे दिवे पेटयतल्या. भक्तीन ह्या भागांत आमी वांटो घेवया. खुर्साचो बोबाक कातोयतना क्रिस्त काल आनी आयज ओरोम आनी शेवट आल्फा आनी ओमेगा सोर काळ आनी शेकडे ताचेस ताकाच मोहिमा सासनाच्या सासनाक आमेन. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेमोन काया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. ಕೊಟ್ಟಿಲಿ O Chrystaco uzwał, देवाचे उपकार.
wait. पास्कांची पुरगोटणी. पास्कांची वात पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो उपकार ती आतां याज्ञीक दुपायतलो आनी त्या उपरांत पास्काची परगोटणी कोत्तलो. सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाक लागून आख्खे पृथुमेक आयलोली खुशालकाय परगोट जातली. सोडवणेच्या इतिहासान आसलोले मुखेल भाग आमच्या कानार सादतले आनी आयचे रातीची तोखणाय केलोली आमी आयकतल्यांव. आमच्या हातान पेटलेल्यो वाती धरून हे परगोटणेन ओगेपणी आनी भावार्थान आमी वांटो घेवया. थोडंच लायटी, थोडंच सोबलो नाका. आपल्या पास्कांची पोरगोटणी फावो ते परी कोचे खातीर सर्वेस्पोर तुज्या काळजान तुज्या वोंटार आसूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. Sporizaya देवदूताच्या दोलबारानो कुशालकायेन गाया सोर्गीच्या सोगल्या पोदव्यानो जोयताची तुरतुरी वाजोन संवसाराच्या शिमा पर्यंत ही बऱ्यांतली बरी खबर मोळबा साकून परगट करा. जेजू पुनर्जीवन जालो मरणाचे जैताणे वेले जैतिवंताक राजाक जय जय. आखे पृथ्वीच्या रचनानो उठात उठात जागी जाया. संतोषान मुरगोटून आनंदान बुरकोटून कोमशिंगां गाजोवन दोल घुमटां बोडोवन दोबाज्यांचो घणघण करा. जेजू पुनर्जीवन जालो ताचो लोक ताचो पोरजोल तुमकां पोरका प्रकाश पोरीत करता. सासणीक राजान आपले मोहिमेन तारोक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचे कार्तीक तुमचो काळोख नाटक केलो. आनंद बरीत जातूं पवित्र सोबा आमचे माथेर. रोडण्याचे दीस सोंपले आनंद तुजो उक्ती दाखय. ओम केल्या मेंढऱ्याची जैतिवंत राजाची पोतीन तूं सुभागी. सूर्या बरी ताची तुजेर पंगता मोहिमा. जीवन जाल्ल्या सोम्याक किर्तून जयकार आर्दून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती बाबार्थ्यांच्या
उद्गार उरातानी आमचे हे देव मंदिर आतां गणगणून दी. Sorbe sportumce sove asum. Amci काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. दिसो नासलेल्या देवाक सोडपूत बेदारा बापाक आनी ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जेजू क्रिस्ताक काळजा मनांचे सगळे भक्ती तशेंच ताळ्यांचे सगळे सोक्तीन आमी वाखाणूक आनी किर्तूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे बोदलेक झिजून सासणाच्या बापाक आदामाचें रीण फारीक केलें आनी पुर्विल्लें पातळ मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवन काडलें. कोरोमेंद्रो मारून ताच्या रोगतान बाबार्थ्यांची दारां पवित्र जाता. तीच आयची पास्काची पोरो. आदी मागां आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजोय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतोरसो केली. तीच राती एका खांब्याच्या उजवाडान पातकांचो काळोख दिसपट आयलो. तीच राती आखे पृथ्वीच्या क्रिस्ती बावार्थ्या संवसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काडली. नव्या कुरपेन बरोवन नेटोयता आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता. ती राती मरणाच्यो सांखली तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो. तीच राती कितली विचित्र आमचे ताय तुजी काकूत तुजी मोहीम दोया. कितलो चितना व्हरतो उतरां बायलो. होमोलीत ओप्रिमीत माये मोग तुजो सोडूचे खातीर तो गुलामांक दिलोय. तुवें तुज्या पुताक दुबावा बीन गोरजेचें जेजूचे मरणान नाटक जालें तें पातोक तें आदामाचें. इतलो उत्तम इतलो व्हरतो सोडवोंडार फावो जालो. कितलो बागी वोपरालो. ही रातीची पवित्रताय खोटेपणान पयत करता. अपराध सगळे धुवन काडटा
पातक्यांक परतून नेणटी करता दुखेक जाल्ल्यांक बुजगोवन दिता गोरवीस मानेक बागोवन दवरता दुयेंसां उजो पालोवन तांबोवन मोगान काळजां एकवटायता वेगळीं आसत्यां स्वर्गाक पृथ्वी वेग एकामेका लागीं हाडटा देवा आनी मनशा मदें सपूर्णायेन एकवट जोडटा ती भागीराती हे पासत भो पवित्र बापा हे आमनोन बोरीत राती खातीर आमी करता ती वाखाणेची बेतोनी तूं मोय पासान मानून घे मोवा मुसांच्या बावरान घडलोली तुज्या मुणयरांच्या हातांतल्यान वोपलोली तुजे पवित्र सोबेन दोबाज्यान समोर पिल्ली ही पासकांची वाट तुजे मुखार जोडूं दी तर आतां म्हणून बापा आयचे राती उबोन गेल्लो काळो येना जावं पडतो ही आमची तान किर्तिल्ली ही आमची पासकांची वाट तुज्या नांवान वोपलोली स्तुती गितां नी किर्तिल्ली निरंतरी पेटलोली आमचे मोदें आसूं दी स्वर्गा दिव्या सांगाती तांबो नासतना पोजलून दी तुका मानता तसली जावं दी ओपनी पोरमोली सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड हांव परगट्टां तो सुर्या वस्तूंक नासलोलो सुर्या जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्या मदलो परतोलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळाक प्रकाश गायता आनी तुजे सोबें बापा मोहिमेन बसून राजा चलयता नित्यकालीन सासना जबाब सगळीं वाती पालोवया आनी आमच्या जाग्याचेर बसूया फॅन पेटोवचे लायटी आसूं दी फॅन पेटोवचे आतां दुसरो भाग शब्दाचो सेवादोर उजवाडाचो सेवादोर संपलो आनी आतां देवाच्या उतराचो सेवादोर सुरू जाता आदल्या कोरारांतलीं 3 आनी नव्या कोरारांतलीं 2 वाचपां आमी वाचतल्यो आनी नियाळटल्यो आदल्या कोरारांतलें दोर एक वाचप आनी अंतोर गीत जातूच याज्ञीक एक प्रार्थन कोत्तलो पयलें वाचप आयच्या पयलें वाचप आमकां संवसाराचे रोसणेची खबर सांगता देव सोबीत आनी सुंदर संवसार रचून शेकी मनशाक रोसता आमचो देव बरो आनी जें कितें देवान रचलां तें सगळें बरें परगट जातल्या देवाचें उतर भक्तीपोडी आयकून देवाचें बरेपण आमी नियाळुया
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेर आकार नाशिल्लो. समंदीर काळोखान बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोंपोय मारतालो. देवान म्हळें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पडलो, आनी ताणें काळोखांतावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकांचे 2 वांटे करूं, तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराळ म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, अंतराळाक हायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक समंदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी फोडांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सां भाशेचीं बियां दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सां भाशेचे बी आसलेलीं फोडां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दीस आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो जावं, आनी त्यो दिवट्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडावंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवट्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 हेरां परस व्हडल्यो दिवट्यो केल्यो. व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हळें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी बरो, आनी अंतराळार पृथ्वी वयर सुकणीं उडूं, आनी तशेंच जालें. देवान समुद्रांतले बरिश्ट राकोस रचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी, आनी तशेंच तरेतरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हळें, चडात आनी वाडात, आनी समुद्राचीं उदकां भरोत, आनी पृथ्वीमेर सुकण्याची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हळें, सगळे जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी, तरेतरेचीं रानवट जनावरां, आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनवार, पोसपाची मोनजात आनी जमनेवेलीं जिवाणी केली. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें,
आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासण्यांचेर अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारको मनशाक रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो, दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासड्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हळें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फोडां दिते रूख हें सगळें तुमच्या जेवण पोसणांक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे परी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगल्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसव घेतलो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सगळीं म्हणया, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो. तिजवंत आनी मोहिमेन बोल्लोलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. सबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायल्या. सासणाच्या सासणांक ती थीर घोट केल्या. दर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिल्या. उदकान तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. सबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. वोला फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो कोत्ताय. दोंगरा मदल्यो त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मोलबावेलीं सोवणी आपले गोंटेर कोत्तात. रुखांच्या खांद्यांचेर बसून किलबिलतात. सबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तुज्या निवासा थावन दोंगराचेर पावस घालताय. तुज्या मोलब्याच्या देन्यान जमीन दादुशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं 5वें तोंड उत्पन्न कोत्ताय आनी मनशाक भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर तांच्या गुरजांक तूं झाडां वाडयताय. सबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. हो पोले दर्या कितलो लांब रोवन तातूंत फिरतात इस्पा भायलीं जिवांनी. व्हडले धाकटे प्राणी, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सगळीं उबी रावुया.
प्रार्थूया. सोर पोदवेदारा सासनाच्या देवा, तुझ्या कोरण्यांची मांडावळ सदांच सोजापांची औरंबाग तुवें संवसार रचलोय, त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय. तो कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत सजमूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. तिसरें वाचप. देवान आपले पोरजेचो उलो आयकलो आनी तांकां गुलामपणांतली सुटका दिली. इजिप्तांतान पांय भिजय नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां पोलतोडी हाडून तांचें गुलामपण सोंपयलें. हे घडणेचो उगडास करून इस्रायल पुर्जा वर्साच्या वर्सा पासकांची परब समोर उमता. आदल्या कोरारांत सोडवणेच्या इतिहासांतली ही मुखेल घडणी. हेच घडणेन जेजूच्या पासकांचो गूट रेवडायलोलो आसा. चितान देवाचें उतर आयकून जेजूचें पास समोर उमूंक आमी आयती जावया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सोरेस्परान मोजेसाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट धरात म्हूण सांग. तुजी बडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकारांची काळजां धारून करतलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारावचेर आनी ताच्या लश्कराचेर जैत व्हरून आनी ताच्या रोनगाड्यांचे आनी घोडेस्वारांचे निसंतण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावचेर आनी ताच्या रोनगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांवें जैत व्हरतोस हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकार मानून घेतली. इस्रायलाच्या लश्करा फुडें चलतालो तो सोरेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे परी इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मदें कसलीच लढाई जाली ना. मोजेसान आपलो हात दर्याचेर पाटलायलो आनी सोरेस्परान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पूत धुवो सुके जमनी वयल्यान दर्यान भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गा जावन तीं तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावलीं. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारावचे सगळे घोडे, ताचे रोनगाडे आनी ताचे घोडेस्वर
तांचे फाटल्यान दोरयान भितर सरले. फाट्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन सोरेस्परान इजिप्तकारांच्या फौजे मांदार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्यांचे चाकां चलना जालीं. हें परी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुडल्यांतले आमी पळोवन वचोया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सोरेस्परान मोजेसाक म्हणलें, तुजो हात दोरयार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी तांचे घोडेस्वारांचेर उदक शेवटून पळोवन दी. मोजेसान आपलो हात दोरयाचेर उबारून पाटलायलो आनी फांटे फुट्टाना दोरया आपल्या सदांच्या जाग्यार पडटलो. पडून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकान रिगले आनी सोरेस्परान तांकां दोरया मदेंच भोंगावन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दोरयान भितर सरलोल्या फारावचे रणगाड्यांक, घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पर्यान वाटवलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पूत पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान परतोडीत गेले. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गावरी उदकां रावली उबी. त्या दिसा सोरेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दोरयाचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पडयली. हे परी इस्रायलान इजिप्तकारांचेर आड सोरेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी परजेन सोरेस्पराची भी दवरलें आनी ताच्या सेवका मोजेसाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. ते समय मोजेसान आनी इस्रायलाच्या पुताधुवांनी हें गायन गायलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावन जातलो. हांव सोर्वेस्पोराची कीर्ती गायता. तो मोहिमेन व्हडला. सगळीं म्हणुया.
रातच्या गोड बोल वणगवडेकारांक तांबड्या दोरयान गीर आसले जाबाब हांव सर्वेस्पराची गिर्ती गायता तो मोहिमेन बोला सोमनीराच्या उदकांनी जोमून तांकां दापले वात्रा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोलान फांकी जाता तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानाक नाटक कोत्ता जाबाब हांव सर्वेस्पराची गिर्ती गायता तो मोहिमेन बोला जोय तुजे ठिकाण केलाय सर्वेस्परा तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरां थंय सर्वेस्परा तुजे पोरजेक तूं मोडतलोय तुज्या काश्या दोंगरार तांकां पावून रिगोयतलोय सर्वेस्परा जोड चलयतलो सासनाच्या सासना जाबाब हांव सर्वेस्पराची गिर्ती गायता तो मोहिमेन बोला सगळे उबी रावया प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या आदली विस्मिता आमच्याय काळार आमच्याय दोळ्या मुखार पोळसळटा तुझ्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोळशेक पिडापीड दितल्या फारवाच्या हातांतली तुवें सोडयली तेच ओज्या पातान नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरसांक सोडवण दिवन तूं करताय तोराके प्रितमेच्या सगल्या मनशांक बावडटान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विचलोले पोरशेची वडवीक सोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी पांचवे वाचो देवान आपले पोरजे सवे करार केलो आनी आपलो मोग उकडावो करूंक दाखयलो देव आपल्या कराराक सदांच विस्वाशी रावलो पूण पोरजेन हो देवाचो करार मोडलो आतां देव आपले पोरजे सवे सासणांक तोपतलो करार स्थापतलो म्हूण इजायास प्रवाद्याच्या उदेशी परगोट कोत्ता ह्या कराराची खबर आयकुया आनी देवाचो मोग काळजा मनान नियाळुया इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पर अशें उलयता तुमी तान लागतल्यानो उदकाशी येयात दुडुनान ती पर्यान येयात
दुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय, त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात? चोत्रायन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमी जियेतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी बासावणेन पोरमोणे हांवें तुमचे कडेन सासणाक तोखता तसलो करार करतलो. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, अळकनाय त्या राष्ट्राक तूं आपयतलोय. तुका अळकनात ती तुजेशी धांवोन येतली. जो तुका मोहिमेवंत कोत्तलो त्या सर्वेस्पराक तुज्या देवाक लागून इस्रायेलान पवित्र म्हूण वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोद. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया कोत्तलो. आनी ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर बोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय, म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळो पृथ्वे परस उंच आसा तितल्योय म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. जशे पावस आनी बरफ मळबां थावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बोगोत ओंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर, म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायला तें शार्ती पावयता. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. सोडवणेच्या सोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं पोतून म्हणुया, सोडवणेच्या सोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारूक, हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोल, हांव ताचें किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या सोरींतले संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जाबाब, सोडवणेच्या सोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक दिनवासात, व्हडल्या ताल्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक कोलयात, ताची कवतीत कोत्तुतवां. ताचें श्रेश्ठ वतें नांव सगले कडेन परगट करात. जाबाब, सोडवणेच्या सोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सर्वेस्पराक सोंत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कोलयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो,
गितां गायना करात, आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच वतो. साबाब, सोडवणेच्या सोरींतले संतोसान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा, तूं एकलो संवसाराचो बरो आसो. एपास पोरबेच्या समयार आमी समोर ओंपता ते गूट तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुवें पोरगोट केल्याय. तुज्या आदारा शिवाय कोणाच्यानूच सुगुणी जिणेचे वाटेन फुडें सरूंक जायना. देखून नवे जिणेचे ओत्रेक आमच्या काळजांनी वाडोय आनी तूंच ते ओत्रेक मागोय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आदल्या करारांतली वाचपां सोंपलीं. संवसाराच्या रोसणेच्या वेळार ते जेजू येवचे आदीं देवान सोडवणेचो वावर कसो फुडें व्हेलो तो आमी नियाळ्ळा. जेजूच्या पास्काच्या गुटान आमी आतां भितर सोदता. जेजू पुनर्जिवन जाला. तो खऱ्यांनीच आयज पुनर्जिवन जाला. खुशाल आनी आनंदभरीत जावया. हीच खुशालकाय पुरगटूंक आतां आमी मोहिमा देवाक गायतल्या आनी वेदिवेल्यो वाती पेटोवन इगोर्जेच्यो गांठो वाजयतल्या. Eglos tu por
देवा आमच्या सोर पदवेदार बापा, मोहिमेत पुनर्जिवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करताय. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तो ताका आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं. अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. बसुया. आमी सगळीं आमच्या पवित्र स्नाना दिसा पातकाक मेळ्ळ्या आनी सोम्या बरोबर पुनर्जिवन जाल्या. जेजू बरोबर पवित्र उदकान बुडोवन आमकां नितळ केल्यात आनी आमचे पातकी सोयीम जेजू बरोबर फोंडान पुरला. मरणाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना. हें सोत सांत पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटीन परगट्टा तें आतां आमी आयकतल्या. बागियोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नाना सुम्यार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यार, म्हणजे ताच्या मरणान आमकां बुडयल्यात. हे तुमी नकलोत. म्हणटोस पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडान पुरल्या. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें. जेजू आनी आमी मरणान एक जाल्या. पुनर्जिवनपणूय तो आनी आमी एक जाल्या. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदले पोरणे सोयम खुरसार मानला. हे आमी बरें समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातलो म्हूण आमी सत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटूच तो आनीक कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एक पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकांत मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचे उतरे. देवाच्या उतराचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक जय जय. जबाब परतून म्हणुया सर्वेस्पराक जय जय.
सर्वेस्वराक दिनवासतात तो कितलो बरो, ताचो मायमोग मीठ नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतादुआंनी म्हणचे, ताचो मायमोग मीठ नासलोलो. आमचो जबाब सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराच्या उजव्या हातान जैत वेले. सर्वेस्वराच्या उजव्या हातान केल्ली ओडती कर्तुत्वां. हांव मोदचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्वराची कर्तुत्वां ओर्नितलो. आमचो जबाब सर्वेस्वराक जय जय. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हे सर्वेस्वरानूच घडून हाडला. ते पळोवन आमी तोटोक जाल्या. आमचो जबाब सर्वेस्वराक जय जय. उडगाराक सगळीं उबी रावया. सगळ्यांक कानून जाला. जेजू आमच्या गायला. सगळ्यांक कानून जाला. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदलेनाची मारिया आनी दुसऱ्यो ओस्तोऱ्यो जेजूच्या फोंडाशी वेतात. खुर्सार खिलायलोलो जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी तो आतां फोंडान ना म्हूण एक देवदूत तांकां खबर दिता. जेजूक निकिपिलो फोंड रिकामो आसता आनी होच रिकामो फोंड जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खुणा ओस्तोऱ्यांक आनी शिसांक जाता. हीच जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची खबर सान मातेवाच्या शुवर्तमानान आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे मातेवा पर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका समिया. सोनवार सोरल्या उपरांत सातोळ्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मारिया मागदलेन आनी दुसरी मारिया फोंडाक भेट करूंक गेल्यो आनी अवचितूच मोती एक भुंयकांप जाली. सर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातोर धुकलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचे आंगले हिमापुरी धवेफूल आसलें. ताका पळोवन राखुणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेळ्ळे कशें जालें. पूण देवदूतान उलोवन त्या अस्तुऱ्यांक म्हणलें, तुमी भिवची गरज ना. कुरसार खिळायल्ल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणे तो पुनर्जिवंत जाला. ताका दवरलोलो ती सुवात येवन पळयात आनी वेगीं वचून ताच्या शिसांक कशें सांगात. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी आतां तुमचे फुडें गालिल्याक वेता. थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांव तुमकां सांगचें आसलें तें हेंच. त्यो अस्तुऱ्यो भिवन आनी व्हड कुशालकायेन वगत मांडी नासतना
सोमादी सुरशिल्ल्यो कडसरून दावी ताच्या शिसांक कडीत करूंक गेल्यो आनी अवचीत जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी तांचे मुखार सरपटून ताचे भाय दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाका. वचून म्हज्या भावांक गाल्ल्याक वचून वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका तेंकतले. जेजू क्रिस्ताची शोभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी व्हड्या दोबाच्यान ही पास्काची परब करता. ही जावन आसा आमची व्हडली परब आमच्या क्रिस्ती धर्माची. जर तर आयज जेजू पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार हो क्रिस्ती धर्मूच आसचो नासलो आनी हांव आनी तूं आयज हे सुवातेर आसची नासल्या. तर ही परब आमच्या धर्माची तेंगशी आमी म्हणूं येता. तर आयज हे जेजूचें पुनर्जिवंत आमी समोरमतना हाचेर नियाळ करतना एक घडणी तुमचे मुखार दवरता. एक खाणी. एकूय जाणार मनीस आसलो आनी हो जाणार मनीस हूंय एका दोंगरार रावतालो आनी आपली जाणवाय हूंय केन्नाय लोकांक दिवंक तो सकला गांवांत येतालो. आनी जेन्ना तो गांवांत येतालो हूंय तेन्ना जायतो लोक ताची जाणवाय आयकूंक एकठांय जातालो. आनी हूंय ह्या जाणार मनशाक एक देवान किरीत गूण दिल्लो जे लिपलोलें आसा तें रोखडेंच तो सांगतालो. कितेंय लिपयलोलें आसा तें रोखडेंच सांगतालो. आनी हूंय एक दीस दोन तरणाटी आसले हूंय, मातशे मोचते आसले हूंय. तांकां जाय आसलें हूंय ह्या जाणार मनशाक सकला घाल्लोलो. ताची जाणवाय तो जाणार न्ही म्हूण तांकां प्रूव करूंक जाय आसलें हूंय. ते पासत एक दीस जेन्ना हो वयर थावन गांवांत येवचो आसलो तेन्ना हूंय ह्या मनशान आपली जाणवाय दिवंक एके भाशेन सुरू केलें. आनी हांवचीत हूंय दोनूय तरणाटे आयले हूंय आनी ताका चॅलेंज करूंक लागले. तूं जाणार म्हूण आमी जाणाव पूण आमकां तें सोत मानूंक अवघड. आनी देवान तूं सांगता ते भाशेन तुका एक गूण दिला, लिपलोल्यो वस्तू सांगपाचें. आनी एक हूंय तो भुरगो तांचे मदलो आयलो आनी हे भाशेन धरून म्हणलें हूंय, जाणार मनशाच जाल्यार सांग, म्हज्या हातांत आतां कितें आसा तें सांग म्हणोंक लागलो हूंय. आनी तेन्ना हो जाणार मनीस थोडो वेळ चिंतून म्हणोंक सांगलें हूंय सारकें, पुता तुज्या हातांत एक सवणीं आसा. आनी ह्या मनशाक खबर, ह्या तरणाट्याक खबर आसली हूंय हो सांगतलो म्हणून. पूण ताचो प्रश्न आतां आसलो तो हो. ह्या तरण्या मनशान म्हणलें हूंय, वय तूं सारको आसा जाणार, तूं सारकें सांगलां तुवें, पूण आतां म्हाका सांग, हे सवणीं आसा ते मेलोले आसा वो जिवे आसा. आनी ह्या वेळार ह्या मनशान, ह्या तरण्या मनशान चिंतून दवरलेलें, जर तर हो जाणार ते मेलोले आसा आपूण सोडटलो म्हणून त्या सवण्याक, पूण ताणें तर म्हणलें तें जिवी आसा आपूण चिड्डितलो आनी तुवें ताका जिवोच मारतलो हें चिंतलोलें. आनी तेन्ना हो जाणार मनीस ही ताची प्रश्नाचेर थोडोसो नियाळ केलो आनी थोड्या वेळान हे भाशेन जाणार मनशान ह्या तरण्या भुरग्याक सांगलें, पुता ह्या सुकण्याचें जिवीत तुज्या हातांत आसा. तुवें ताका मारूंक येता तर तुवें ताका सोडूंक येता. आनी जाणवाय आयकून हो तोटाक जालो हूंय आनी ताणें त्या सुकण्याक सोडलो हूंय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज हें सुकणें जावन आसा आमचें जिवीत आनी हें सुकणें आमच्या जिवितांत आसा. आमी त्या सुकण्याक आमच्या जिविताक मारूंक येता वा आमच्या जिविताक आमी जिवीत पुनर्जिवंतपण दिवंक येता. जर तर आमी आमचें जिवीत एके भाशेन पातकांतल्यान जियेलीं आनी त्या फोंडांत दवरलीं, हे पातकाच्या रेबान जियेलीं जाल्यार आमचें पुनर्जिवंतपण जावचें ना. आयज जेजू आमकां हें पुनर्जिवंतपण हे सुकण्याक सोडूंक आपयता. आनी सुकणें केन्ना सुट्टलें? तो तेंप येतलो जेजूचें पुनर्जिवंतपण आमी मरतले आनी तेन्ना पुनर्जिवन जावतले हें न्हय.
पूण पुनर्जीवन जावंक जेजू आमकां आयजूच आपयता एके भाशेन हें जिवीत जियेतना आमी पुनर्जीवन जावंक जाय आनी हेंच पुनर्जीवनपण आमी आतां जिवन एके भाशेन त्या पुनर्जीवनपणाक तयार जावंक जाय. न्हय आमी आतां सुसेगाद जिवया निमाणे घडये पुनर्जीवन जातलें ना मोगाळ भाव भयणीनो. आयज जेजू हें पुनर्जीवनपण आमच्या एके भाशेन हातांत हें आमचें सुकणें आसा तें जिवन एके भाशेन अणभवून त्या पुनर्जीवनपणाक तयार जावंक आपयता. अशें आसतना आयची वाचपां कसलो संदेश आमकां दवरतात. पयलें वाचप काय बरे भाशेन देवान मनशाक रचलो आनी आपुरबायेची तेंगशी देवाची रचना म्हणल्यार मनीस म्हणून घास करता आनी आपल्या स्वासान एके भाशेन हें जिवीत आमकां दिलां. आयचे दुसरें वाचप आमी आयकलां सुटकेचें पुस्तक जंय काळोखांत आसली वय आमी एके भाशेन फोंडांत आसली एके भाशेन इस्रायल पोरसां फोंडांत आसली पूण देवान तांकां उजवाडांत हाडली एके भाशेन सुटका दिली. आनी तिसरें वाचप आमी आयकलां जे भाशेन देव करार करता आमचे लागीं आनी आमकां आपुरबायेची म्हूण मानून एके भाशेन वेगोयता. आनी सोर शेवटी आमी ह्या आयच्या शिव वर्तमानाचेर ह्यो वस्तुऱ्यो घुसपल्ल्यो कितें करचें तांकां खबर नासलें कित्याक तांचो मोगाचो सोमी मेल्लो. आनी ह्या वेळार एके भाशेन ती तेल घेवन परमळीत तेल घेवन जेजूचे कुडीक लावंक येतालीं कित्याक तांचे परमणे जुदेवाचे मेल्ले कुडीक ओलिनी एके भाशेन तेलान रेवडूंक जाय आसलो. गुड्या हें तेल लावंक नासलें त्या पासत ती गुड्या बेगीन आयिल्ली जेजूक लायतली म्हणून निराशी जावन. आनी ह्या वेळार कितें अणभवता जेजूचें पुनर्जीवनपण आनी खेरीत भाशेन 3 पुरावे हे पुनर्जीवनपणान आयचे घडणींत आमी पळयता. पयले सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो जेजूक जो फातर घातलेलो तो जोड आसलो तो एके भाशेन कुशीक आसलो. दुतान तो कुशीन काडलो. हें सोंपेंूय आसलो फातर काडूंक एके भाशेन हो पयलो पुरावो फातर ना जावप कित्याक हो फातर राखूंक रोमकाराचे एके भाशेन 50 सैनीक आसले सांगतात ते भाशेन. हे 50 सैनीक आसतना हांवचीच फातर कसो नांव जावंक जाता हें व्हडलें अजाप. तर हो पयलो पुरावो जेजूची होत जाला म्हणून फातर ना जावप. दुसरो पुरावो देवदूत तांकां भितर वचोन पळोवंक लायता मारी मागताली ना आनी ते वस्तुरेक कित्याक आनी जेन्ना ती भितर वचून पळयतात थंय जेजूची कूड नासली. मोगाळ भाव भयण्यो हें अजाप. हो दुसरो पुरावो कूड ना जावप हांव देरेफेन ना जावप हें एके भाशेन व्हडलें अजाप कित्याक हे 50 सैनीक आसले आनी तांच्यांनी जागे रावून एके भाशेन कायदो आसलो राखूंक. जर तर कोणूय त्या काळार तांचे परंपरे प्रमाणे तांच्या कायद्या प्रमाणे जर तर राखूंक दवरलेलो सैनीक रातचो न्हिदत जाल्यार ताका जिवोच मारचो कायदो आसलो. तर कोणूय न्हिदोंक वचपाचो नासलो. तर इतले जागे सैनीक राखपाक आसतना जेजू ना जावप एक विस्मीत हें दाखयता दुसरो पुरावो द एम्प्टी टूम दॅट जीसस इज रिजन. जेजू एके भाशेन पुनर्जीवन जाला म्हणून. आनी तिसरो पुरावो जो आमकां मेवता दूत गोवाय दिता. न्हय दूत पूण आमी पळयता उपरांत जेजूय पूण एके भाशेन तांकां दिश्टी पडटा आनी हे जेजू दिश्टी पडोन आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दाखयता. न्हय आयज पूण आपल्या शिसांक त्या उपरांत तोमासाक आनी वेगवेगळे सुवातेर जावं एमावसाचे वाटेर वेतोल्या शिसांक जेजू दिश्टी पडटा. हो जावन आसा तिसरो पुरावो जेजू जिवन जाला म्हूण. मोगाळ दिसता न्हू जेन्ना आमी आयज हें जेजूचें पुनर्जीवनपण समोरूंक तेन्ना आमच्या जिविताक कसलो संदेश घेतलो. पयले सुवातेर जर तर आमच्या जिवितांत हें पुनर्जीवनपण अणभवतले जाल्यार आमच्या जिवितांत आसलेलो फातर काडूंक एकदम गरजेचें. आनी हेंच कितें आमकां इजिकियल प्रवादी सांगतलो. एके भाशेन फातराचें काळीज काडून जेजू देव आमचे भितर मासाचें काळीज घालूंक सोदता. एके भाशेन आमचें जिवीत जेन्ना पातकांत रेवळलेलें आसा ते पातकांतली भायर सरूंक आमकां दूर एकल्याक आयजुलो करता. मोगाळ दिसताना एक पावट आमी पातकांत आसा आमकां खबर आसता खंयचीं पातकां पूण आमी भायर सरूंक ते सोदिना. जायते पावटी अशें आमच्या जिवितांत घडटा. एक दीस असोच एक मनीस आसलो
आनी हुंय इगोर्जेंत कुमसार थारायल्ले पादविगारान सोगलीं आयलीं हुंय कुमसारा आदीं एके भाशेन तयारी केली आनी कुमसार सुरू केलें आनी हो मनीस आयलो हुंय पादविगाराशी फादर म्हाका कुमसार जावंक जाय आनी हुंय स्टार्ट केलें कुमसार फादर कितें सांगू कुमसार जावंक येतानाच ताळण्यांत पडलो कोणाची एक म्हाका कोंबी दिश्टी पडली हांवें कोंबी चोरली फादर पातो घे फादर फादर म्हाका नाका ती कोंबी तूंच घे फादर म्हाका बरें दिसना भायल्यान इगोर्जे भायल्यान बांदून दवरल्या ती फादर हाडटा हांव फादरान म्हणलें बाबा म्हाका नाका तुजी कोंबी ती कोणाची चोरल्या ताकाच दी म्हणोंक लागलो हय फादर फादर तो घेना म्हणोंक लागलो हय हो मनीस सांगूंक लागला तेन्ना फादरान कितें तरी प्राचीन दिलें आनी ताका धाडलो हय आनी हे भाशेन इगोर्जेंत कुमसारां कोबार जालें हय फादर आपल्या कुजनांत भायल्यान अस्रान गेल्यार ताचीच हय फादराचीच कोंबी ताणें व्हेल्ली मोगाळ दिसता न्हू हें कुमसार आनी कसलें कुमसार देवाक फटोवपाचें जायते फावटी आमच्याय जिवितांत हीच भाशेन आमी देवाक फटयता कितले फावट घडये आमी कुमसार जाल्यात काय पूण तीच पातकांत आमी रेवडोतात आयज देव हो फातर काडूंक आपयता खंय आमी चुकतात जायते फावटी तेच रेबात मोगाळ भाव भयणीनो आयज आमच्या जिविताचो फातर जो आमकां एके भाशेन पुनर्जिवनपण जिवी आसतना अणभव काडयता तो काडुया दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो आयचें पुनर्जिवनपण जेजूचें पुनर्जिवनपण बरवशाची कोण आमकां एके भाशेन बरवसो वय आमी चुकतात ते वस्तुरे दुखोवल्ल्यो देव होपलेस तांकां बरवसो नासलो तेच परी आपोस्तां कितले जेजू सांगाता भोवले जेजून तांकां सांगलें हांव जिवन जातलो म्हणून तरी ते भिरांतीन आसले कांय एके भाशेन भिरांत आसली तांच्याय जिविताची त्या पासत पडून गेले जेजू खुर्सार मारतना मोगाळ भावेन बरवसो नासलो पूण जेजू पुनर्जीवन जावन तांचे भितर तो बरवसो घालता मोगाळ भाव भयणीनो फॉर एवरी टनल देर इज एन एक्झीट मोगाळ भाव भयणीनो तर सदांच बरवशाची जेन्ना जिराशीपण जिवितांत येता तेन्ना न्हय सोकला पडूंक पूण आमकां एके भाशेन पुनर्जीवनपण आसा देर इज होप फॉर एवरी सिट्युएशन हें मनान धरून एके भाशेन पडलेली आसतना जिवितांत उठूंक आफ्टर क्रॉस देर इज रेजरेक्शन हें जेजू आमकां एके भाशेन दाखोवंक सोदता तर बरवशाची मनशां क्रिस्तांव कशीं बरवशान जिवंक न्हय निराशेपण येयलें जावं सुइसायड करून हे असल्या पातकांत पडना जावं पूण उठूंक जेजू आमकां आयज उलो करता आनी तिसरी आनी निमाणी सुवातेर गोवाय जावंक म्हाका दिसता न्हू हें जेजूचें पुनर्जिवनपण एके भाशेन शिसाक घोटाय जाली ताची गोवाय जावंक आयच्या वर्तमानांत पसून आमी पळयता गोवाय दितात ह्यो वस्तुरी जावं शिसाक वचून आनी आमी पळयता कशे भाशेन शीस वेगवेगळ्या सुवातांनी वचून जेजूक गोवाय दिली आनी त्याच पासोच आयज हांव आनी तूं क्रिस्तांव आसात आनी होच आयज आमकां एके भाशेन उलो दर एकल्याक हीच गोवाय दिवंक म्हाका दिसता न्हू आयज जायतीं जाणां आमी गोवाय दिवंक फाटीं उरता म्हाका दिसता न्हू एक दीस खंय एक तरणाटो भुरगो येयलो खंय फादर हांव काजार जाता म्हूण सांगूंक लागलो खंय आनी फादरान विचारलें खंय जाणा मरे दोतोर म्हणूंक लागलो वय खंय मोय म्हणून आनी फादरान म्हणूंक लागलो आमच्या बाबा म्हण रे जावंक ना आमच्या बाबा म्हणूंक जावंक ना म्हाका दिसता न्हू जर तर आमी आमची सादी दोतोर नगो जाल्यार भुरग्यांक काजार जावन कितें शिकयतलो आसलो तो जायते फावटी एक फावट तरणी आमची देव संदेशकारां म्हणटात फादर आमच्या आवय बापाय घरांत तांकां बेजीक दोतोर शिकयनात आमच्या बाबा नोमान मारी ती आमकां हिंगा दोतोनीक शिकोवची पडटा आनी हिंगा ती दोतोर शिकोवंक जाय रावली जाल्यार मागीर आमी हांगा तांकां जेजूची शिकोवन कितें म्हूण दितले हांव म्हाका दिसता न्हू आमचे इस्कॉलाचें आमी सगळें करता आमच्या भुरग्यांक तांकां इस्कॉलांत घाली सोडिनात तांकां ट्युशनांत धाडटात घरा येतच आमी वखद दोतोनीचे बाबतींत धर्मा बाबतींत गेली ती दोतोन आयकली घरा येवन आमी कितें शिकयता गा आमच्या भुरग्यांक आमी जेजूचें जिवीत केन्ना आमच्या भुरग्यांक सांगतात काय तांकां साताची खबर सांगतात काय व्हडलो प्रश्न जर तर आमी घरांत रावन आमच्या भुरग्यांक गोवाय जायनात जाल्यार दुसऱ्यांक आमी जावंक पावची नात तर जेजू आयज आमकां उलो करता गोवाय जायात आपली खबर तुमच्या घरांत सांगून हो भावार्थ सांबाळून दवरात आयज तुमीच पळयतल्यार कितलीं भुरगीं आमची मिसाक येतात आमचो भावार्थ खंय आसा तुमी तुमकांच प्रश्न करात
मोगाळ भाव भयणो तरी आयज जेन्ना ही पुनर्जीवनपणाची परब आमी समरमतना किरीत भाशेन जेजूचीच कृपा आमकां मागुया. हें पुनर्जीवनपण पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत अणभवून आमी दुसऱ्यांक पुनर्जीवनपणाचे गवाय जावंक. तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवादोर. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. देवाची भुरगीं आनी पवित्र सोबेचे वांगडी आमी जाल्या. हें मनान दवरून आतां आमी तिसऱ्या भागांत व पवित्र स्नानाच्या सेवाधर्मांत भितर सोदता. ह्या भागांत पयले सुवातेर आमी सांता भोगताची मोजत मागतल्या. दुसरे सुवातेर आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाती घेवन याज्ञीक विचारता त्या प्रश्नांक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो उचाकतल्या. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिवोर याज्ञीक मारतलो. पवित्र स्नान घेवंक कोण ना देखून आमी लादीन करिना, पूण उदकाचेर आमी आशिर्वाद घालता. उदकाचे जोरीचेर आमी आशिर्वाद घालता. उबी रावुया. देवा, तुजे ना दिसते पोदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा, संवसाराचे सुरवेक सयत पवित्रांची सोकोत उदकाक लाबोशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. देवा, बुट्टेच्या उदकांत नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान अगोणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक ओरोम दिलोय. देवा, अब्रामाचे संस्थेक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासतना उतरोवन फारोआच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें पोरचेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्याचो उपकार केलोय. देवा, सुवामान तुज्या पुताक जॉर्डान न्हंयच्या उदकांत स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. त्याच तुज्या पुतान कुस्सारूंक कळटना आपल्या कळवणांतले रोगता सयत उदक व्हांवोशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवणपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगल्या पोरसांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सोबेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कोर. तुज्या सारक्याचो रचलोलो पूण पातकान बसतलोलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सोयबाच्या सोर मेडेपणांतलो नितोड जावन वयर सरूं. तेच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठूं. ह्या नव्या बाळपणाचे भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कुरपेन भरूं. पास्काची वात जेजूच्या जिवणपणाचो रूपकार. ही वात आतां 3 पावटी उदकान बुडोवन याज्ञीक म्हणटा.
आमचे खातीर हे जोरींतल्या सोदां व्हांवते नितोड उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपले देवीक सोकोत घेवं देवू तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सोबे मरून गेल्ली आनी निकी पिल्ली सोगली ताचे सोबे जिविताक उठूं. आमचे मागणे दोयेन तूं आयक. सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सुव्या वरवीं आतां आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो आमी करतले. पास्काचे वातेक वात पेटोवन आमच्यो बासावण्यो आमी करतले. सगळ्यांनी वाती हाडल्या त्यो पेटोवच्यो. प्रितेच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दोतचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकी पिली. ते पासत प्राचीत काळाची दोणवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक फाट करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उचारून सांगात, सैतानाक तुमी पाट करतात मू आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाट करतात मू आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक पाट करतात मू. सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गानी प्रितुमीच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात मू. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारे तांणी जल्मलो, ताणी कोस मरण सोंसले आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सोत मानतात मू. बापा आनी पुतातान उपसल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात मू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे पुनर्जीवणपण आनी सासणाचे जिवीत तुमी सोत मानतात मू. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचे बोगसणे आमकां दिला. तो सोर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूंक जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आतां आमी कांयच पवित्र स्नानाचो उगडास करून उदकाचो शिंवर आमचेर मारतल्या. गायन करतल्या वाव वाव जिव्या उदका. L8, page 147. Fula
वाती पालोवया आनी बसूया. सगळीं उबी रावया. प्रेदेच्या बाबा मडिनो जो बाबार्थ आमी आतां परगटला तो जिवितान खोलावंक आनी जियोंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तर आतां भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी घालुया. पवित्र स्नानाच्या सोम्यार आमकां जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. पवित्र स्नान आनी हेर संस्कार आमचे धर्मी फुडारी क्रिस्ती पोरजेक दिताना पोरजेचो भावार्थ तांणी देवा उतरांतल्यान गोड करूंक आनी पुरण जिवन जाल्ल्यान जेजून बुडोवन रावंक तांकां मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हूण बाबाची कृपा तांकां मागुया. जेजू वांगडा आमकां फोंडान पुरली. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दर दिसा प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून नीत आनी शांती शिपरावन समेस्ताची राखण करूंक आनी जे वायट आमचो समाज आनी राजकारण मेले करता ते तांणी फोंडान पुरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूक दवरलेली ती सुवात येवन पळयात. जेजूक निकिपिल्लो तो फोंड रिकमो मेळ्ळो आनी तेच शिसांक जेजूचे पुणर्जनपणाची खुणा जाली. तशेंच आयज आमी समेस्त आमचो भावात जेजूच्या पुणर्जनपणाची खुणा म्हूण वळखून घेवंक उतरांनी आनी कोरण्यांनी जेजूची गोवाय खोशी वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. व्हडे खुशालकायेन त्यो ओस्तऱ्यो शिशांक कोडीत करूंक गेल्यो. जायतीं आमची क्रिस्त भावार्थी वेगवेगळे प्रश्नांक पिडेक आनी वायटाक बोली पडून बोरवासो नासलेले पोरी निराशीपणान जियेतात. असले भाव भयण्यांक पुनर्जीवन जेजूची खुशालकाय पावोवंक आनी ताचो बोरवासो आनी भावात जिवाल जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा,
वावरतान केलोली मागणे दोईन आयकून घे आनी तुज्या पुताच्या पुनर्जिवणपणांत वांटो घेवन आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत वावरांत आनी वागणुकेंत खुशाल जिविता उदेशी जेजूच्या पुनर्जिवणपणाची खुणा जावंक आमकां कुरपेन बोर या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. चवथो भाग दिनवासनेच्या बलिदानाचो सेवादोर. मिसाची भेट जावन आसा जेजूच्या पास्कांचो समारोह आनी ताची तेंगशी जावन आसा जेजूचे मांस आनी रगत जे आमकां मिसा बलिदानान जेजू फावो करता. सेवाधर्माच्या ह्या चवथ्या भागांत जेजूचें श्रेश्ठ बलिदान आमी अनुभवतेल्या आनी शेकी ताच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतल्या. ह्या बलिदानान फावो आसलोली देणी उणो आनी सोरो घेवन आमचो यादनीक ही जेजूची भेट समोरुमूंक तयारी करता. आमचें जिवीत, आमचे हुस्के, आमचे आवडे काळजा मनांतल्यान हे वेदीचेर हाडुया आनी आमचें जिवीत बापाक अर्पुया. म्हज्या बाबा म्हणिलोय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर्ग आनी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो तुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर् जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक गेलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचेय पासत समर्पूंची. तेसपोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. वावरताचो गोठ पोर गोठुया Gonzala, Gesù novia Gedolo. Gesù melo, Gesù ci Gonzala, Gesù novia Gedolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाबा आनी सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगा हाजीर जालोल्याक आमकां दर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तुज्या पुती भाग्योन सुजे, भाग्योन दोरमदोत आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पडलेल्या मनशा कुळाक नव्यान उबारूंक आनी आमकां परतून बापाचे मेंगेन काडूंक जेजू कुसार मेलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो. आमकां आपल्या बापाची भुरगीं करूंक आमी सगळीं त्याच बापाची भुरगीं देखून जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परवाशालो त्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. आमची
Osto Jesu, kutsar moron punor cibon zaun, nomo bormaswam kandilo, nomi civitam karle, yastaच्या जेवणान तूं वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमियाच्या वेळार आमी गायन करतले D14 जेजू दाखवेल आमी फाटे पेज 54.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रिदेच्या बापा, पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे बरी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची दावी. बसूया. काजाराची चीट संजय डायस, आंकवार पूत लुईस डायस आनी फातिमा नोरोना गांवांत माडी माणकी कारवार. हाचे व्हंकलेचें नांव दिप्ती आनंद कुबाल, आंकवार आनंद कुबाल आनी लाता कुबाल. बेतेंची रेजमागोसची निमाणी चीट. स्टेसी गोसाल्वीस, आंकवार जोझफ आल्बिनो गोसाल्वीस आनी फेलिसिदाद गोसाल्वीस गांवांत बेतींची रेसमागोस. हाचे नेवऱ्याचें नांव सनी लॉप गोसाल्वीस, आंकवार पूत सांताना बाटोलोमेव गोसाल्वीस आनी सबस्तियाना लॉरेन्सो गांवांत बाती. कसली आडकोड आसा जाल्यार सांगूंक दिवंक तुमकां कायदो आसा. खेरीत भाशेन आमचे दिनवास हो आयचो समोरोम करूंक जी सगलीं वावुरल्यान हात बोट घालून जावं सगल्यांनी ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतला, जावं वाचपां करूंक, जबाब करूंक, कॉमेंट्री करूंक, जावं
सगळीं खोयरांत भाग घेवन हो सेवा धर्म ऑर्थाबोरीत करूंक आदार दिल्ल्या खातीर आनी आयची सेवा धर्मीक समिती आनी गवणीक फिरगो सभा आनी हेणी सगळी माडावड केल्ल्या खातीर तांकां शाबासकी आनी दिनवास. खेरीत भाशेन ट्रिजा आंतोनवेल आनी सगळीं गावपी वाजोवपी भाग घेतला तांकां आमी दिनवासता. तशेंच जॉन आमचो मॉडरेटर ह्या आयचे समारंभणेचे सगळे शुटींग काडलां आनी तें यूट्यूबार तो घालता त्या खातीर ताकाय आमचे दिनवास. तशेंच नायलेश साकिस्तांव वावुरता ताकाय आमचे दिनवास. तशेंच फादर एलिस्टनाच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आनी गवणी फिरगोच्या नांवान तुमकां उनउनीत पास्कांची परब आवडयता. जेजू जिवंत जाला आनी हेच ताचें जिवणपण आमच्या सांगाता आसा. आमी जोण एकलो जिवंत जावया जेजू बरोबर पातकाक मरून. तरेच आमचे पास्क आयच्या दिसा आमी आमचे जाला म्हूण ओळखून घेवन देवाक आर्गां दिवया. कांय एनाउन्समेंट आसा. सेंट झेवियर्स कॉलेज तांणी तांचें फेत आसा. सेंट झेवियर्स फेत 2023 एप्रील 14 to 16 सांजेची 6 ते 10. तर तुमकां सगल्यांक आमंत्रण केल्लें आसा, दिल्लें आसा आनी भाग घेवन वांटो घेवंक तुमकां आमंत्रण धाडलेलें आसा. प्रेसिडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटीव कमिटी फादर आंतोनियो सालेमा. तशेंच कन्विनर फादर रामिरो लुईस. तो तुमी येतल्यात आनी तातूंत भाग घेतल्यात म्हूण ते रावता. तशेंच कपल्स फॉर क्रायस्ट आतां मिशनरीज फॉर क्रायस्ट तांणी एक यूथ कॅम्प दवरलेले आसा तरणाट्यांक. आनी हे तरणाटी म्हटल्यार 13 to 20 years. आनी हे कॅम्प जातले फ्रायडे 28 एप्रील 2 PM आनी सोंपतले 30 तारखेर एप्रिलाचे सांजे 5 वाजता. 2 राती आनी 3 दीस. कोण भाग घेवंक सोदता ताणें आपलीं नांवां दिवचीं आनी कॅम्प जातले पार्रा जाल्यार आसा गांव सांगतले हांव मागीर पोस्टर धाडटले हांव. तशेंच नवी कमिटी काडलेली आसा तोदोबे कपेलाची. ती येता त्या आयताराक ओथ घेतली, जुट्टी घेतली आनी हे भाशेन आपलो वावर सुरू करतली. आमचें बेजिमेंट फाल्यां सांज जावचें ना, ह्या विकांत जावचें ना. हो ओक्टेव इस्टर ओक्टेव जावचें ना, फुडल्या सातोळ्यांत जातलें. आनी हे पोरी 17 तारखेर सोमारा दीस सावथ सायबीण सोनारबाट बेती हावज ऑफ सावियो मिचेल देसा टील द हावज ऑफ लिझा डायस. 17 तारखेर तशेंच सोमारा दीस फातिमा सायबीण आनी बेती रामनगर आनी रामनगर 4-5 घरां जाल्या उपरांत गिजेला माशोन ताच्या घरासान सुरू करून हे वाटेन जोझफा लोबो हिच्या घरा. 18 मंगळारा दीस नेसेसिदाद सायबीण अमेरिकान वयली सायड हावज ऑफ जॉन लॉपीस टील द हावज ऑफ पॅट्रीक फेर्नांदीस. तशेंच 18 तारखेर नेसेसिदाद सायबीण आनी अमेरिकान लोवर सायड हावज ऑफ सिल्विया द सिल्वा टील द हावज ऑफ जॉन केनेथ डी सिल्वा. 19 तारखेर बुधवारा दीस पवित्र आत्मो सोनारबाट हावज ऑफ एंटनी फ्रांसीस डायस टील द लास्ट हावज ऑफ द समुदाय. तशेंच 19 बुधवारा दीस पवित्र कुरीस आफ्रोमेन हावज ऑफ पावलो फेर्नांदीस टील द लास्ट हावज ऑफ द समुदाय दास हाच्या घराक लागीं. 20 तारखेर ब्रेस्तारा दीस रोजाय सायबीण पोर्तायस हावज ऑफ आंतोनियो आनी जुलिया द सिल्वा टील द हावज ऑफ एट दी एंड.
निमाणे मानशीर. तशेंच 20 तारखेर रोजाय सायबीण पोर्तायस हावस ऑफ दुल्शे देलगाद टील द हावस ऑफ दोनी एकठांय बरोबर मेवसोर पाद्री बेजिमेंत करतले. 21 तारखेर आवे मारिया तुआंत हावस ऑफ अबेलिना बारेटो टील द लास्ट हावस ऑफ द समुदाय. तशेंच बागेवन हातून तुआंत हावस ऑफ मिगेल मार्टीन टील द लास्ट हावस ऑफ द समुदाय शुक्रारा दीस. 22 बागेवंत रॉक एकदोवेली हावस ऑफ मान्यल डायस टील द लास्ट हावस ऑफ द समुदाय. एकलो पाद्री त्या पोंताक सान येतलो आनी दुसरो पाद्री ए सायडीक सान त्या सायडीक मेतलो. बागेवंत दुमीक एकदोवेली हावस ऑफ टायगो फेर्नांदीस टील द लास्ट हावस of the Samuday. They will meet together. 2 priests from the Taligaon Seminary will come to bless the families each day. Animators of the respective Samuday should accompany the priest to show the houses. Members of the family should be present at the time of blessing, as it is a blessing on persons and not on the houses. Please keep your dogs tied when the priest comes for blessing. In case any house is missed, you can come and take the priest from the church. जेजूची मुर्ती कुर्सावेली देवून कुर्सावांत व्हरतात ते त्रिदीची वो काशांवची न्हेसोवन फाब्रिकान नवी शिवल्या आनी तिचेर आदी आसली तसली चित्रां आनी नोखेत्रां फिएल ब्रागांजा, अरुण ब्रागांजा आनी फ्रांसीस बाबून शिवल्यान. तर ताका आमचे दिनवास. ताणें हें शिवलां आनी हे भाशा नवें केलां देखून हे जेजूच्या काशांवचें सगळें ताका शाबासकी. मीस जाल्या उपरांत सगळ्यांक केक आनी कॉफी वांटल्यात. ही केक आनी कॉफी फाब्रिका आनी कांय कोंफ्राद्यांनी भेटयल्या. तर रावचें धांवचें न्हय घरा. सकाळी आयज मीस जातले 8 वाजता सकाळचे मीस आनी मिसाची मांडावळ करूंक रुजाय सायबिणीचो समुदाय आनी त्या उपरांत नोवेन डिवायन मर्सी नोवेनां चालू आसात. तर ही नोवेनाय जातली. नोवेन फाल्यां घोडे मीस जाल्या उपरांत जावचे आदी 7:40. आतां आमी ल्हानशें पुस्सां काडून आशिर्वाद घेतल्या. जेजूचो आशिर्वाद, जिवंत जाल्ल्या जेजूचो आशिर्वाद, जिवंत जाल्ल्या जेजूची शांती तुमकां दितल्या. भाग घेवंक पुस्सांवान कोंफ्राद आसात आनी भायर सरचें. हे पुरसांव भायल्यान जातलें म्हणटकच लोकांक मातशें पुरसांत वांटो घेवंक भायर सरचें. कारण भुरग्यांनी पयलें खंयच्या एका कोंफ्रादान मातशें तांकां गायड करचें म्हूण मागता. Hymn number K7. Sale
सगळीं दिमी घालुया. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां नव्या जिविताचो बोरमासो नवें फांतें आमच्या भावार्थाची केरीत भाशेन ओकोण खुणा ताचें जिवणपण जाल्यार आमचो भावार्थ पोलको आनी आमचो भावार्थ ह्या संवसारांत क्रिस्ताचेर आसचो नासलो. जिवणपण ताची पदवी दाखयता. फोंडांतलो रिकामो फोंड रिकामो मेवलो तो जिवंत जाला आनी मागीर उपरांत शिसांक दिश्टी पडून आपले जिवणपणाची खात्री तो आमकां दिता. जिवंत जाल्ल्या जेजूची शांती तुमकां दर एका मनशाक दर एका कुटुंबाक आनी आमच्या गांवाचेर प्रेज मागोस घाल म्हूण मागता. सर पदवेदार देव बाब पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. Hymn number K6. Jesus,